प्रेमानंद गावडे हांव मडकयचो। हांवें स्वप्नान सुद्दां चिंतून नाशिल्लें हांव एक विधानसभेचो कॅन्डिडेट जातलो म्हणून, पूण हे सगळें रेव्होल्युशनरी गव्हर्नन्साचे मार्फत हांव जाल्लो आसा आनी हे सगळें श्रेय जो आमचो मनोज बाब सुप्रिमो आसा ताका वयता। जो एक भुरगो आज गोंय जागोवपाक गोंयकारांक जागोवपाक निर्माण जाल्लो आसा आनी जेणी जे काम केल्लें आसा ते गोंयकारांच्या तो काळजान आज भरलेलो आसा आनी त्याच उद्रान आमी सगळे भुरगे त्याचे विजनान आमी सगळे फुडें सरलेले आसा। आमचें विजन मडकय मतदारसंघांतल्यान सुद्दां गेलो जाल्यार आज मडकय मतदारसंघाचो डेव्हलपमेंट असो कांयच जाल्लो ना। पळयलें जाल्यार मूलभूत सुविधा आज उदक रस्ते जावं लायटी सुद्दां आज मडकय मतदारसंघान अश्यो कांयच जाल्ल्यो ना। तेजे व्यतिरिक्त गेलो जाल्यार फुडें गेलो जाल्यार जे भुरग्यांचें डेव्हलपमेंट म्हणटा तशें एड्युकेशनाच्या बाबतींत जावं आमचे ज्यो स्कूल्स जावं ग्राउंड्स जे म्हणटा पळय आसा ते सुद्दां कांय मूलभूत सुविधा मडकय मतदारसंघान कांयच डेव्हलपमेंट ना। तुम्ही जर पत्रकार भाव आसात तेंच्यांनी खाली नजर मारची। मडकय मतदारसंघाचे ग्राउंड आनी सावथाक जे ग्राउंड आसात जे भुरग्यांक घडोवपाचे भुरग्यांचो फ्युचर आसा हे जावपाक जाय आशिल्लें खंय जावना। ताका लागून हे प्रोमिनंट सुविधा सोयी दिवपाक भुरग्यांक आनी भुरगे घडोवपाक लागून आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स सगळे वावरतले आनी गोंयकारांक न्याय दिवपाक लागून खास करून वावरतले आमी तुमकां सांगूंक सोदता। सो येणाऱ्या विधानसभेचे इलेक्शन लागीं पावलां। 14 फेब्रुवारीक तुमी फुटबॉलाचेर मत मारतले आनी आमचे गोंय घडयतले आनी रेव्होल्युशनरी गोंयकारांचें सरकार घडटलें अशें आमी तुमकां सांगूंक सोदता आनी तुमी सगळ्यांनी हेका साथ दिवपाक जाय अशें हांव सगळे गोंयकारां कडेन मागता आनी तुमी करतले अशें आशा बाळगिता आनी आमचें सरकार येतलें आनी येणारें सरकार हे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचेच येतलें आनी गोंयकारांचेच आसतलें हें सांगून म्हाजी 2 उतरां सोंपयता। देव बरें करूं।